बाबा रुडाल संघात वाढदिवस आता वाढदिवस मनोवपा खातीर सांताक्रूज मतदारसंघातले सगळे ताजे मोगी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते बाकी सगळे जाण हांगा जमले खासा ह्या कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर पुलिस मिनिस्टर निवृत्त बाब रोहन गांवठी नावेलीचे आमदार बाब उल्हास कुयेकर पिंपलचे आमचे आमदार चंद्रकांत शेट्टी वेळेचे आमदार बाब शैलेंद्र शेट ते हंगासर आयले आनी सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य आसात सरपंच आसात पंच आसात दावा घेतलेल्या अर्देवार लागतले इतक्या मोठ्या प्रमाणात तुम्ही सगळे जाण विश करपा खातीर ताका हांगासर आयल्यात हाज्या वयल्यान कशें जाता तांचो मोग बाबा रुडाल खातीर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आसा तो आतां रोहनान नामी यादी केली आमी पळयता की नामी गेली कंटिन्युअसली कितलींशीं वर्सां ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकां खातीर बारीक लोकां खातीर बारीक समाजांतल्या लोकां खातीर मागीर तो विठ्ठकार आसतलो गोंयकार आसतलो सगळे जाण म्हणजे सगळे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळ्या लोकां खातीर केलेलें काम हें तुमकां सगळ्यांक जाणांक याद आसा तातूंत त्याच लोकां खातीर ते उबे रावले आनी त्याच धर्तीचेर बंगाल काम करीत करीत आज ह्या पदाचेर पावला ताणें सरकारान तेन्ना जेन्ना आमच्या सरकाराच्या भितर आयलो कोणा खातीर तर तुमच्या सगळ्या खातीर आयलो आनी ती डेव्हलपमेंट आज सांताक्रूज मतदारसंघात तुमी पळयता सातत्यान आमी जे म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतलें किंवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आसतलो आमी वेगवेगळी स्किमी काडली येवजण्यो काडले म्हज्या घरा खातीर लोकांचें घर कायदेशीर करून दिवपाचें आमकां लोकांनी तुमी सांगपाची गरज ना शिवणकारांक खबर आसा घर जर कायदेशीर करपाक घेतला आसत जाल्यार तें म्हाज्याच सरकारान घेतला आनी त्या बाबा आमी पळयता की 20 पॉयंट प्रोग्रामांतली कितलीं घरां जेका 20 वर्सां आमी आसलो नासलो त्या 20 कार्यक्रमांच्या घराक आज घर कायदेशीर करपाचें काम म्हज्या सरकारान सुरवात केला वेगवेगळे प्रकल्प ह्या मतदारसंघांतले आमी चालीक लायल्या उरलेल्या सगळ्या रिलेच्या भितर तुमी पळयता आसतलें की आनीकूय कितलींशींच कामां ही जावपाची आसा आनी ती कामां करपा खातीर सगळ्यांचो तेंको सगळ्यांचो मोग हो मुळात भारतीय जनता पार्टी खातीर हो सामर्थ्यान आसपाक जाय हेज्या मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती आसा ती पळयल्यार मुळात भारतीय जनता पार्टीचेर मोग दिसता फाटल्या चल्ल्या जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक दाखोवन दिलें की हय तुमी सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा हें तुमी परत एकदा दाखोवन दिलें म्हाका खात्री आसा की येता 2027च्या निवडणुकीक तुमी मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावतले आनी आपलो विकास करून घेवपा खातीर बाबा रुडालच्या बरोबर वेगवेगळीं कामां तुमकां करपाक जाय ती करपा खातीर आमी सगळे जाण तत्पर आसतले आमी सातत्यान पळयता की सबका साथ सबका विकास ह्या धर्तीचेर हे कामां करता आसा आमी घरसुरूच म्हणून डिफरन्शिएट करपाक पळयना तो खंयच्या जातीचो तो खंयच्या धर्माचो हें केन्ना आमी पळोवंक ना बरेचशे लोक हे लोकांक डिवायड करपाचें काम पळयता हो खंयच्या जातीचो तो खंयच्या धर्माचो ह्या आदाराचेर लोकांक डिवायड करपाक पळयता पूण म्हाज्या सरकारान हें काम केन्ना पळोवंक ना आमी पळयता की गोंय हें युनीक आसा सगळ्या जातीच्या धर्माचे लोक हे एकचाराक रावता आनी त्याच एकचाराक गोंय फुडें व्हरपा खातीर आमी सगळे जाण वावुरता म्हाका खात्री आसा की येता त्या निवडणुकेक परत एकदा सांताक्रूजांत कमळ फुलतलें आनी म्हाका खात्री आसा की तुमी सगळे जाण मेळून ते उलयतले हाचो विश्वास हांव व्यक्त करता आनी हे गुण प्रस्तावता देव बरें बट फुल ऑफ एक्शन म्हणजे दार सगळ्या आणि मागीची ती स्टायल अशी आहे उलयन बोलप आणि उलयन पावप ती सेम मामी आज ना वी मिसड बट द सेम कॅरेक्टरिस्टिक द सेम स्टायल द सेम वे टुडे रुडॉल्फ इज डुईंग उलोवंक मारलो की तो उलयन पावता आणि उलयन पावप बारीक बारीक मनशाक ताजे दार सदांच उक्ते आसा काम जालें सोशल वर्क जावं जाल्यार पॉलिटिकल हातूंत डेव्हलपमेंटाचेर जावं जाल्यार बाकीच्यो गोश्टी सेंटेक्रिस कॉन्स्टिट्युएन्सी लास्ट विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड ऑल ऑफ दम he has been continuously working to make a change to the people of this particular constituency. आज ताजें काम आसा अशें ताजें फुडें वचचें ताका देवा कडेन मागता to give him good healthy life to continue the same work what he has been doing
सगळ्यांक माझ्या भाव भयणांक इंडस्ट्रियलाच्या जन्मानंतर थोडा प्रभाव घेतलो तशेंच अंडर सी एम आमचो गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणें म्हाका इतलो वेळ काडला आनी हे सगळे म्हणटा सेवा करतालो कित्याक जेन्ना आमच्या आमचे सी एम पदवी जाता पण लोकांचें काम जाल्यार लोकांचे टायम लागता ह्या कामाक लागून सीएमान भरपूर तुमकां कामाक येयल्या आनी चड व्हडल्यान व्हडलें काम म्हणजे आमचो फ्लायओवर कित्याक आमचे 20 लोक जाले आमचे वायफाय आमचे गांव रोडाक पासून गेली इतलीं वर्सां तशेंच कोण पळयना आसलो हे जेन्ना हांवें असायनमेंट घातलें त्या टायमार आमचो सीएमान म्हाका इन्शुरन्स दिले आनी बेश्टे इन्शुरन्स दिले इन्शुरन्स दिताच काम रोखडेंच काम चालू केलें आनी हें काम व्हडलें आमचें कॉफीचें काम करून हांव सीएमान थँक्यू म्हणटा सगळ्या लोकांच्या नांवान तशेंच कितलेच चळवळ कितलेच रस्ते तुमी जाणा रस्ते जे आसता केन्नाय एमएलए जावं कोर्टाचेर वता आनी केन्नाय थोडे जावं कोर्टाचेर थोडे काम करता थोडे रावता नेट काम करपाक आनी आमच्या ऑनरेबल सीएमान म्हाका इलेक्शन जेन्ना जिखून येता रोखडेच आमचे रस्ते बरे केले आनी हे अशें न्हू की लोकांक पयले त्रास दिल्यार मागीर लास्टाक रस्ते अशें न्हू ताका हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल सीएमाक तसो आमचो एक मिनिस्टर आहा दोन म्हणून तेजे फुड्यांनी हांव गेलो तांकां केन्नाच ना म्हणना केन्नाय कसलीं कामां जाल्यार म्हाका एनकरेज करता आनी केन्नाच आमचो फाटीं सरना सगळींच कामां करी हांव सांगता तसो आमचो एमएलए आमचो उदक तेका थंय कदंबात केन्ना कितें बसी कामां जाल्यार ती पयल्या सातारकुजान बसी घातलेली आहा सातारकुजान बसी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो घातलेल्यो आहा आनी लोकांक आपल्या बऱ्याक पडटा आनी थँक्यू तुका तसो आमचो चंद्रकांत शेट्टी आहा आमचो प्रमोद शेट आहा आनी सगळे हिंगासर मेळून येयल्या म्हणून हांव रात तुका आमच्या फॅमिलीच्या नांवान तुका म्हणून देव बरें करूं म्हणटा आनी कांयच उल्हास करता मामीचो कित्याक आयज मामीचो काल बर्थडे जालो आनी आयज मामीचो भरपूर उल्हास जाता कित्याक इतलीं वर्सां हांव फकत मामीच्या बर्थडे दिसा म्हाजो बर्थडे सेलिब्रेट जालो हे फर्स्ट टायम म्हाज्या लायफान हांवें बर्थडे म्हाजो 27th सेलिब्रेट केला आनी म्हाजी वीश आसली सगळ्यात मामीच्याच बर्थडे दिसा सेलिब्रेट करपाक लास्टाक सगळे देवाचे आसता ताका लागून सगळ्याक हांव थँक्यू म्हणटा एक फावट आनी तसो थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल सीएम सराक कित्याक स्पेशल हिंगासर टायम काडून आयज इतलो बिजी ताका आयज दुसरे कडेन बर्थडे आसले टायम काडून येयला म्हणून सीएम सर थँक्यू